उदकां उजू लागलो कितें दिसता तुका टोटल? सांगपा म्हळ्यार सोंचडो सामकी इतले हें जाल्लें आहा, एक भांगरा तांती दिवपी कोंबडी जाल्ली आहा की ते एक्चुअल प्रॅक्टिकली वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा जायत ना, फक्त वेस्ट मिसमॅनेजमेंट. पयसाचो कोट जाताच, धूप जाता सारको, क्रोर्स ऑफ रुपीज पयशे मोडटात ऑन वेस्ट मॅनेजमेंट, पूण ताजो रिजल्ट कांयच मेळना. आतां जेन्ना वेट वेस्ट, एंटायर वेट वेस्ट काकोरा वयता, एडिशनल कॉस्ट ट्रान्सपोर्टेशन, मागीर फाल्यां त्या ट्रिटमेंटाचे पयशे येतले, आनी ड्राय वेस्टाचो मेजॉरिटी कंपोनंट आहा तो नेसाय वयता हांगा क्लिंटन वाज ट्रान्सप्लांट. सो इल्लोसो क्वॉन्टिटी आहा तो सुद्दां तुमी हें करना, बेलिंग जायना तुमकां. हांव आयकत ते भाशेन की बेलिंग स्ट्रिप्स ना खंय, तेका लागून ते बेलिंग जायनाशिल्ले आनी ते सिमेंट फॅक्टरी वचपा पावना, आनी तेका लागून दाड हें जालो. आतां दुसरें म्हळ्यार उज लागलो कसो. पयलीं आमी आयकताले मिथेन गॅस जाता आनी उज जाता म्हणून. आतां ड्राय वेस्टांतल्यान कितें कशें येलें, उज जालो कसो, हेजेर इन्क्वायरी जावपा जाय सांगपा म्हळ्यार. कित्याक ड्राय वेस्टाचो बेश्टोच उज जावपा शकना. आतां बेलिंग मशीन गेली, सेम स्पॉटाचेर तेज्या पयलीं हें जाल्लें, हें आशिल्लें ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो, तो लासून गेल्लो, 35-40 लॅक्स मोडले मागीर आनी एडिशनल घालपाक. आनी वर्स म्हणटे हायकोर्टाक मिसगायड करतात, फॉल्स अफिडावीट फायल करतात, फॉल्स स्टेटमेंट दिता हायकोर्टा मुखार आनी हायकोर्टाचोय दिशाभूल करतात. आम मागता की हायकोर्टान हाजेर दखल घेवची, हे कॉग्निजन घेवचे. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल कशें करून हायकोर्टा सुद्दां दिशाभूल करतली. एक टायम लायन दिल्लो, कितलेशे वर्क्स करपा जाय म्हण, सो दॅट वेस्ट ट्रिटमेंट संस्थेक जावपाच म्हण. एंड इट वॉज फॉर क्रॉर्स ऑफ रुपीज. शेड्स बांदपा म्हणल्यार फॉर विंडो सिस्टम, आनी शेड म्हणल्यार ड्राय वेस्ट करपाक, आनी हे भाशेन कितलेशे रिटेनिंग वॉल आनी कितें जायत भाशेन काम काडलें. आनी हायकोर्टा हेजेर खांदार दवरून टेंडर केलें, शॉर्ट टेंडर, आनीक पयशे केले, आय मीन पयशे मोडले, पूण ते यूज जायना. सो हे फायदो कितें जालो. आनीक आमी पळयलां की ही ड्राय वेस्ट जाली, सध्या गार्डन वेस्ट आनी बाकीचे डेब्री हेंय डिस्पोज करपाक म्युनिसिपालिटी कडेन कांय मेकॅनिझम ना आनी ते ओपन प्लेसीचेर डंप करतात. व्हडलो फॅन फेअर करून गार्डन वेस्टाचें एक मशीन लॉन्च केल्लें, आतां वरस मायज जालें दिसता म्हाका. पूण तें मशीन आम गेल्ले तेन्ना फक्त एक मनीस ऑपरेट करतालो आनी ताका एक हेल्पर आशिल्लो. आतां तें चलता जाल्यार हांव खबर ना, दिस इज मोर दॅन 4-5 months बॅक. आनीक वेस्ट ड्राय वेस्ट आहा ते आमी 2019 सजेशन दीत आशिल्ले श्रेडर घेवन, आनी तो श्रेडर तेमी फाटीं लॉन्च केल्लो. आतां तो चलता काय तो हें सफिशंट आसा तें खबर ना. हांगा कोर्टा सायडीन, डिस्ट्रिक्ट कोर्टा सायडीन थंय डांप करता गार्डन वेस्ट, स्विमींग पूला सायडीन थंय डांप करता गार्डन वेस्ट, कोस्ता फॅक्टरी सायडीन थंय डांप करता गार्डन वेस्ट. वेस्ट ट्रिटमेंट जाता खंय. आनी गार्डन वेस्ट सपोज श्रेडिंग केलें जाल्यार इट इज डायरेक्ट मॅन्युअर जावं, कोणो फार्मर उबारून व्हरता. पूण हें कांयच येना, कांयच पण जेन्ना पयशे तुमी कलेक्शन करता फॉर वेस्ट हेका डायरेक्ट टॅक्सांतल्यान, आनी जेन्ना लोक ओपोज करता की आमचे प्रिमायसीस बंद आसा बट स्टील यू आर चार्जिंग मी, तेन्ना तुमी तांकां सांगता की इट इज फॉर स्विपींग आनी ग्रास कटींग आनी हे सगळें वेस्ट कलेक्शन म्हण तुमी तांकां हे एक्सक्यूज दिता. दो दे आर नॉट प्रोड्युसींग वेस्ट जाल्यार हें कित्याक जायना हांगा. हे सगळ्याक हे फोटिंगपणाच्यो खबरो चल्ले आहा. सांगपा म्हळ्यार आमकांय वी आर शॉर्ट ऑफ सजेशन्स हाव दीस कावन्सील हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. दॅट ऑल्सो जेन्ना व्हडले महारथी हे कावन्सील कंट्रोल करता, डबल इंजीन सरकार म्हणटा आनी हे तिसरें इंजीन, आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट वेस्ट मॅनेजमेंट जायना लॉज हांगा. बसयल्ली न्ही तेजेर कितें तुमकां कितें मेळटलें बी, कोण आयलो कोण गेलो बी ना ताजेर कांय मेळना. हांव तेंच पळोवपाक लागलो आनी हांव तें परतें कित्याक फाटले सायडीचो इल्लोसो रोड कॉन्क्रिटींग म्हणल्यार फाटले सायडीचो ऑलरेडी एस्टिमेट करून टेंडर जाता. फाटले सायडीची शेडीची फाटले सायडीन माती शेजा रोड आसा. सो फाल्यां एमर्जन्सी जाल्यार JCB आमी त्या सायडीन घेवन तोय रोड तांकां आमी कर म्हणला म्हाका. CCTV चॅक केली तुमी? CCTV चॅक केलं जालें ताजेर पळयात. आतां आनीकय आमी कॉलेजीक चला आनी थोड्यांनी CCTV प्रोपोज केले, कारण सगळे एंट्रीचेर एंट्री रूम बांदलो न्ही, ऑलरेडी टेंडर काडलो. सगळे एंट्री सेक्युरिटीचो रूम बांदता, थंयच एंट्रीचेर बसता. एंट्री पयलीं वयर येवपाचो पयलीं पॉयंट सारको करता आमकां परफेक्शन. रिटेनिंग वॉली आमची ऑलमोस्ट जाय तरी सगळें. सो आतां तुका कोणी येता तो रिटेनिंग म्हणजे ग्रावंड लेवलाचेर 1.5 मीटर वयर जालें. रिटेनिंग RCC रिटेनिंग वतलें आतां तुमकां वयर येवपाकूय कोणाक चान्स आसपाना. सो टोटल प्रिकॉशन. काल सकाळी फुडें आयतार 4 सुमार जी शेड आसा त्या शेडीक गार्बेज आशिल्ली आनी ताका उजू लागलो. जेन्ना आमी हाजे बद्दल कावन्सिलर चेअरपर्सनाक विचारलें, ताणें सांगलें की
हांगा ह्या दिसांनी ड्राय वेस्ट जी येता ती खूब वाडली आनी ताका लागून ती डंप जाता. हरशीं आमी जी तांची मडगांव म्युनिसिपालिटीची ड्राय वेस्ट आसा ती एक तर काकोडा व्हरतात जावं नेसाय एक प्रायवेट फर्म आसा तांकां दितात डिस्पोज करपाक, आनी थोडी जी प्लास्टीक उरता ती बेलिंग करतात. काल जेन्ना उजो लागलो तेन्ना फायर ब्रिगेडीन थंय वचून सगळो उजो पालयलो आनी तांचे म्हणण्या प्रमाणे CCTV जी बसयल्ली आसा थंय कोण येवन लायता जावं कोणें कित्याक लागून हें घडलें हें दिसपाक शकलें ना. तांचें म्हणणें आसा की आमकां दुबाव आसा की हो उजो लायलो. आतां हे उजो लागतकीर एक प्रकरण मुखार येता तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचें जें वेस्ट मॅनेजमेंट आसा तें फेल जाल्लें आसा. हें पयलींय फेल जाल्लें आनी आतांय फेल जाल्लें आसा. जरी ते म्हणटात की आमी काकोडा धाडटात जावं नेसाय धाडटात तरी आसतना शेडीक भितर गार्बेज डंप जाता. ताजे नंतरची दुसरी गजाल ती म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो गार्डन वेस्ट आसा. हे गार्डन वेस्ट ट्रीट करपाक मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कांय ना आनी अजून पर्यंत तांणी कांयच उपाय योजना घेतिल्ली नात. वेगवेगळे टायमार मडगांव म्युनिसिपालिटी गार्डन वेस्टाक लागून एक्सपोज जाल्ली आसा. कांय म्हयन्या फाटीं तांणी आडसराची जी वेस्ट आसा आडसराची कट्टी आसा ती अशी बाणावले उडयल्ली, बाणावले वेस्टर्न बायपासा सायडीक. आनी ताजे नंतर बोवाळ जाल्लो. ताजे नंतर अशीच गार्डन वेस्ट करपी जो हांगा जागा आसा रवींद्र भवनाक सायडीक ओपन स्पेस आसा थंय उडोवपाक स्टार्ट जालो, थंय डंपींग करपाक स्टार्ट जालो. आतां थंय डंपींग करून ताचेर माती गेल्ली आसा. आनी आतां हांगा पळयलें जाल्यार जो SAGचो जागा आसा हॉकी ग्रावंडा खातीर हांगा जी टेम्पररी बस स्टँड केलो जेन्ना PM मोदीची रॅली जाली तेन्ना थंय हांगा मोठ्या प्रमाणान आतां डंपींग स्टार्ट केल्लें आसा. लाकडां उडयल्लीं आसात, डेब्री उडयल्ली आसात, प्लास्टीक उडयतात. आनी आतां हांगा अशें हें जाल्लें आसा की लोकांक हो एक डंपींग ग्रावंड जाता. लोक हांगा डायरेक्ट येतात. म्युनिसिपालिटीची आदर्श जो म्युनिसिपालिटीन सेट केल्लो आसा ताजे नंतर लोक हांगा येतात डायरेक्ट वतात. मेस आसा. आमी फाटल्यान पळयलो आतां कोण तरी हांगा उजो घाल्लो आसा आनी जी लाकडां जी आशिल्लीं ती जळून गेली आसात. पूण हांगा डेब्री प्लास्टीक आनीक मोठ्या प्रमाणान हांगा वेस्ट डंपींग चालू आसा. आतांच एक गाडी हांगा प्रायवेट गाडी आयिल्ली ती हांगा तण उडोवन गेली. आनीक ताजे नंतर अशें जर पळयलें जाल्यार लोकांक एक एग्जाम्पल सेट जालें की म्युनिसिपालिटी हांगा उडयता आमी उडोवया. सो हाजे वयल्यान टोटल कळटा की मडगांव म्युनिसिपालिटीची जी गार्बेज सिस्टम आसा ती टोटल कॉलेप्स जाल्ली आसा. तांकां हायकोर्टान एक्चुली सांगिल्लें की संसोड्यार मॉनिटरींग करात, संसोड्यार फायर पालोवपाक उजो पालोवपाक जे मशिनरी लागता मेकॅनिझम लागता ते सेट करात. पूण कालच्या उज्यान हें सगळें टोटल एक्सपोज जाल्लें आसा. म्हणटकीर टी व्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव कुमार.